म्हाका दिसता जशी आमी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कचऱ्याची समस्या आमच्या दोळ्या मुखार खूब मोठ्या प्रमाणात दिसता 20-25 वर्सां पयलीं आमी तेजेर सिरियसली पळोवंक नासले त्या ती ई वेस्टाचेर आत्तां सिरियसली पळयना जाल्यार तीच समस्या आमकां खूब फुडल्या तेंपाक आमकां तेमच्या फुडें दिसतली. ई वेस्ट म्हटल्या उपरांत खुबशा लोकांक दिसता की बाबा ई वेस्ट हो इंडस्ट्रीक आसतलो किंवा बाकीच्या गोष्टी. ई वेस्ट आमच्या घरांनी आमी खूब प्रोड्यूस करता. ट्यूबलायट सुद्दां ह्या बारीक बारीक गोश्टींचेर जर अपील करपाचें जाल्यार कशें करता लोकांक खातीर? हांव समेस्त गोंयकारां कडेन मागता ई वेस्ट जो आसा हो सगळी कडेन तयार जाता. घर आसतलें, फ्लॅट आसतलो, स्कूल आसतलें, इंडस्ट्री आसतली, प्रत्येक जाण म्हणजे प्रत्येक इंडिविज्युअल मनीस सुद्दां आतां ई वेस्ट जनरेट तयार करूंक लागला. आपलो मोबायल पाड जालो काय तो काडून आमी खंयसरूय उडयता. दॅट इज ऑल्सो द ई वेस्ट. ताज्या खातीर हो सगळो ई वेस्ट जी आसा ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. ट्यूबलायटी पासून वायरी पर्यंत अशा पद्दतीचे ई वेस्ट आमी एका जाग्यार दवरून ई वेस्ट कलेक्शन सेंटरा पर्यंत त्यो दिवप हें गरजेचें आसा. ना की तो खंयसरूय काडून उडोवप. कारण ई वेस्ट जो आसा हो आमी जर पळयता जर कचऱ्यात काही प्रमाणात आमी मॅन्युअर रेडी करपाक शकता किंवा थोडो कचरो आमी उडयल्या उपरांत तो जमनीतूच तेजें मॅन्युअर रेडी जाता. बट ई वेस्ट तशें न्ही. वयल्यान आमची जमीन स्पॉयल जाता, वयल्यान आमचें उदक स्पॉयल जाता. आमी जरी म्हटलें ह्या पद्दतीचें उदक आसतलें, लँड आसतली ही फर्टायल सॉयल फर्टायल दवरपा खातीर आमी ई वेस्ट जी आसा ही बेश्ट्या जमनीत न उडोवप हें गरजेचें आसा. गोंयाक आनी एक ई वेस्ट डिस्पोजल एजन्सीची गरज सध्या आसा काय कितें? काय ग्लोबल ई वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम हे काम हँडल करू शकता? तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी येता, इलेक्ट्रॉनीक इंडस्ट्रीज येता, सो ताज्या खातीर अशें आयकलां की सेपरेट आनी एक कोण तरी ई वेस्ट मॅनेज करपाक आनी एक कोण तरी बीड करपाचो आसा किंवा फुडें येवपाचो आसा. एक आसतना सर दुसरे कडेन स्ट्रॉंग करपा परस दुसरे कोणाक हांगासर येवपाची शक्यता आसा सर? इनिशियली स्टेजीचेर तरी अशें पळोवंक आमकां दिसना. आनी म्हाका दिसता निश्चितच ई वेस्टाच्या बाबतींत कॅम्प इंडस्ट्रीन जें काम चालू केलां आनी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो जो तेको आसा ताजीच कॅपेसिटी बिल्टअप केली आसत जाल्यार तो खूब मोठ्या प्रमाणात ट्रीट करपाक शकतलो.